सेटअप करपाक आयिल्ले खुबशा लोकांचो लँड एक्वायर केल्लो आनी तांकां दॅट लँड वॉज एक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर स्क्वेअर मिटर विच वॉज पिटन्स. आनी तेन्ना क्लॉज घाल्लो की जे शॉपां घालतले इन फ्युचर कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर ऑर इन द प्रॉपर्टी ऑर जॉब्स आसतले, फर्स्ट प्रेफरन्स विल बी गिवन टू द लँड लुजर्स. ते जावंकूच ना. So they had come. Mr. Savio Coutinho from Margao, he had brought up this issue. He also brought some affected people, land losers. So we will be taking up this case at the highest level with Konkan Railway. कि हे तुमचो क्लॉज आशिल्लो, त्या क्लॉजा प्रमाणे you have to now give compensation. First preference should be given to the Goans who are land losers. Secondly, there is recruitment of almost 170 plus vacancies. तातूंतय clause आसा that Goans, affected people will be given first preference. So ते कोण फॉलोच करना. So आमचे बाब सावियोन ते he downloaded the entire thing, he brought it to my notice आणि आयजूच आमी we will take up की लास्ट डेट आसा तो 7th November तो पुश करपाक to postpone it. 7th October आसा पळय ते मे बी another 30 days or so that आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एप्लिकंट्सांक जॉब सिकर्सांक चान्स मेळपाक जाय एप्लाय करपाक. सो दॅट इज इफ आमच्या गोंयचो सरकार जॉब दिना एटलिस्ट दुसऱ्या एजन्सीसांक अशे जॉब आसा ते वी हॅव टू ट्राय एंड गिव्ह देम जॉब. आज आम्ही ऑनरेबल MP साऊथ गोवा कॅप्टन बिराटो फेर्नांडीसा बरोबर आयिल्ले एक मेमोरंडम घेवन. मेमोरंडम म्हळ्यार कशें कोंकण रेल्वे प्रोजेक्टा खातीर आमचे कितलेशे लोकांचे जागे गेल्ले आनी त्या टायमार हे जागे सामके थोड्या पयशांक घेतिल्ले 75 पैसा तशें समजलें. आनी तेन्ना एश्युअर केल्ले की जे लँड लुजर्स आसा तांकां प्रायोरिटी आसतली वेन एवर सम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज म्हळ्यार किऑस्क घालता वा शॉप्स घालता जावं जॉब्स जावं. सो तेन्ना लँड लुजर्स आसा तांकां प्रायोरिटी मेळटली. पूण आतां आमी 30 वर्सां मागीर जाले पळयलें जाल्यार हार्डली आमकां दिसली पडटा कोणा लँड लुजर्सांक मेळटा. मेस्ट ते सामके बोटाचेर मेजपाक मेळटा तसले कडेन कोण आसतले. आनी मेन इश्यू म्हळ्यार कितें जेन्ना इवन आतां जॉब्स नोटिफाय जाल्ले आहा 190 जॉब्स नोटिफाय जाल्ले आहा आनी इट इज ऑन द वेबसायट ऑलरेडी सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन स्टार्ट जालां. समहाव ताजी म्हायती म्हाका मेळ्ळी आनी आमी आतां चॅक केलें तेन्ना आमकां दिसून येता की 7 ऑक्टोबर लास्ट डे. आनी जी सपोज म्हणटा कोण एप्लाय करतलो जाल्यार ते कितलीशी फॉर्मेलिटी आसा रेजिडंट सर्टिफिकेट लँड लुजर सर्टिफिकेट हें सगळें एप्लाय करपाक. सो त्या खातीर आमी एक रिक्वेस्ट केला ऑनरेबल एमपीक की तेजें ऑफिस यूज करून हें जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन पोस्टपोन करचो सो दॅट आमच्या गोंयच्याय लोकांक आनी जे लँड लुजर आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक थंय एप्लाय करपाक. दुसरें आमी पळयतात मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर कितलीशीं कमर्शियल शॉप्स येतात लोकांच्या लुगाराचेर जे एक्वायर जाल्ले त्या लुगाराचेर आनी आमकां आयकूं येता की ह्या भलत्या लोकांक कोणा तरी अलॉट जावपा आसा म्हणून. सो ताजेरूय आमी एक डिमांड घातिल्लो आसा ऑनरेबल एमपीक की जे लँड लुजर्स आहा तांकां प्रायोरिटी दिवन तांकां मेळपा सारकें करचें म्हणून. आनी इवन इन फ्युचर खंयच्याच जे विथीन गोवा स्ट्रेच जो रेल्वे हें आसा ट्रॅक आसा आनी स्टेशन्स आसा ते खंय केन्ना जे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ऑर जॉब्स जावं जेन्ना येता तेन्ना लँड लुजर्सांक आनी गोंयकारांक खंय बी हांगा प्रायोरिटी मेळची म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. आनी ऑनरेबल एमपीन आमकां एश्योर केला की आजच्या आज आपण जे रेल्वे ऑथॉरिटीज आहा तांकां बरयतलो म्हणून. हो मेन आमी हायलायट करपाक कित्याक रेल्वेचे जेन्ना हे भाशेन हें येता नोटिफिकेशन्स येता ते वेबसायटाचेर घालता ना म्हणना पूण आमच्या गोंयकारांक ते केन्नाच कळोनूय येना आनी तेंका खबर आसना. सो तांकां एक एक्सक्यूज मेळटा की कोणें एप्लाय करूना गोंयकारान एप्लाय करूना लँड लुजरान एप्लाय करूना. सो हाजे थ्रू आमी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आनीकूय हें स्प्रेड करपाक सोदता की गोंयकारान ह्या आनी लँड लुजरान ह्या ऑपॉर्च्युनिटीजाचो हें घेवचो फायदो घेवचो आनी एप्लाय करचें पयलीं सुवातेर एप्लाय करा आनी जाता ते भाशेन फॉलो अप करून कोणाक एलिजिबल आहा तेमकां मेळचें म्हणून आमचो एक हें आसा इच्छा आसा एटेन्शन घालतलो. आनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणचे जे जॉब रिक्रुटमेंट प्रोसेस आहा तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फुडें धुकळपाचो एटलीस्ट बाय 30 days हें आपण रिक्वेस्ट करतालो म्हणटा. आनी फुडें हें जे इतले जे हें स्टडी करून
तो डिमांड करतलो की गोंयकारांक प्रेफरन्स मेळची म्हण आनी लँड युजर्स स्पेशली